एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टाइम झाला 12. सॉरी, गुड मॉर्निंग नाही, गुड आफ्टरनून. टाइम कळत ना. जस्ट आत्ता गेली ती बाबू नाळून मागीर म्हाका ऑइल बीन लावून सगळे घरची कामां सगळे करून आत्ता गेली ती. ओके, म्हटले व्लॉग स्टार्ट करूया. खूप दीस जाले व्लॉग करूंकूच ना. सारखे झॅम जायना माझे रातचे. सो सकाळचे न्ही कितें कशें काम करपाक न्ही अशें मूडच येना. सो म्हटलें जर आयच्यान व्लॉग स्टार्ट करूया. सो बाबू न्हिदला. तो वचून ताका न्ही तो मदीं मदीं ताका न्ही अशें वचून न्ही पळोवचें पडटा. न्ही ताका पळोवचें पडटा. तर आतां कितें आतां पावस पडटा न्ही, थंडसाण जाल्लें आसा. सो ते परत तो मुतलो की न्ही मातशें वलें बीन जालें न्ही तो उठ्ठा मागीर तो. सो ताका लागून हांव ताका जशी डायपर बीन घालून दवरना. फक्त रातचें घालता रातचें हांव घालताच ताका डायपर. कित्याक रातचें मातशें जाय न्हीद, पण रातचो तो न्हिदना जागरण. सो रातचें एक 1 टायम ताका रातचें हांव घालता डायपर. डे टायम ताका फूल डे घालना हांव. सो तो उठ्ठा मदीं मदीं बेगिना उठ्ठा. सो चड वेळ तो न्हिदना. मातशें ताका वलें जालें न्ही तो रोखडोच उठ्ठा. सो जस्ट न्हिदला. म्हटलें आयज व्लॉग स्टार्ट करूया. म्हटलें न्हीद जायना न्ही सकाळ, ताका लागून न्ही सकाळीं उठपाकूच जायना. मागीर चड वेळ न्हिदूय शकना कित्याक तो उठ्ठा सकाळीं. ताका मागीर न्हाळोवपा, मागीर म्हाका मागीर ऑयल लावपा. सो ताका लागून न्ही अशें व्लॉग करपाक मूड येना. सो लास्ट केल्लेले आमी ते पुजा केल्लेले घरांत ते सगळे व्लॉग केल्लेले. मागीर हांवें काय अशें व्लॉग बीन करूना. सो म्हटलें आयच्यान करया, चल बारीक बारीक तरी शूट करया म्हटलें एका न्ही. सो हेजे जागरणा लागून शिवाकूय न्हीद ना, म्हाकाय न्हीद ना. तोय रातचो उठून ताका मातशी बेबीक तो पळयता. सो ताका हांव उठनाका म्हणटा जाल्यार तो शिव उठ्ठा कित्याक ताज्या आवाजान उठचें पडटात. सो एक्चुली जाता कितें, ताका हांव चड त्रास दिना आशिल्लो आतां. एक्चुली हांव तरी सकाळचे जेन्ना बाबू न्हिदता पळय म्हाका एक झेम काडूं मेळटा बाबू वांगडात. पण शिवाचा तशें जायना न्ही. तो सकाळीं उठ्ठा, कामाक वयता, मागीर जेवपाक येता, परत वयता. ताका न्हिदोंक मेळना. सो तोय मातशें उठून ताका घेता, हें करता. सो रातचो कितें करता, 8:30 सुमार असो न्हिदता तो. 8:30 न्हिदता, मागीर डायरेक्ट 2 उठ्ठा. मागीर तो न्हिदना, मागीर डायरेक्ट सकाळीं 5-6 पर्यंत जागो आसता अशें हेजें. सो आतां उठलो पळय, उठ्ठा ताका मदीं मदीं अशें हालचें पडटा पाळणें, नाल्यार तो न्हिदना. मुतलो बीन जाल्यार तो उठ्ठा. आतां उठ्ठलो तो. सो काल न्ही हें जस्ट ऑर्डर केलें एमेझॉनांतल्यान आनी काल आयलें. बरें पडटा अशें दवरपाक बीन. सो सद्या कपडे बीन दवरला हांवें. दाखयता तुमकां. अशें हांवें न्ही कपडे बीन घालून दवरला बेबीचे सगळे. पळय उठलो, किरी करता, आवाज करता आनी ताका हालयत रावंक जाय पाळणें. शिव म्हणटा सकाळचें ताका अशें डायपर बी घालून दवर, पण तें बरें न्ही डायपर बीन चड. रॅशीस बीन जाता ताका लागून. सो उठल्यार उठुनी म्हणटा हांव ताका. मागीर हांव चेंज करता. मागीर सारकें न्हीद बी जाना जाल्यार मागीर किरी करता मागीर तो. ताका लागून आतां न्हिदला. हाय म्हटलें पयलीं. Welcome back to my YouTube channel. हेका हांवें काम दिलां. मदीं मदीं उठलो की मातशें पाळणें हालय म्हटलें. कर चल, जाल्यार थोडे दीस उरला स्कूल स्टार्ट. बोट केला. चल कर. सो आतां स्विमींग तेजें जालें. एक्चुली 3 तारखेक लास्ट आसलेलें स्विमींग. सो ताका म्हटलें आयच्यान नाका, काल एक लास्ट गेलो तो. कळटा ताका आतां स्विमींग करता बरो. पण मेन की आतां पावस पडटा आनी सांजचोच न्ही बरो व्हडलो पावस पडटा. तो शिकयता पावसानूच, कितलो व्हडलो पावस पडूं. सो 3-4 दीस गेलो तो पावसानूच. सो आयज तर नाका म्हटलें, म्हाका भंय दिसता ताका थंडी बीन जायत न्ही. सो ताका लागून आतां उठलो. चल रे, मुतलो न्ही जालो. मुतलो जाल्यार उठ्ठलो तो. पळयता, चॅक करता. आयज बेगिना उठलो. चॅक केला हांवें, मुतोंक ना तो. जस्ट ताका फीड केलें, न्हिदला परत. रातचो कितें करता, फीड केलें न्ही न्हिदना, खेळटा. पण ऋत्वी तसो नासतालो. ऋत्वी रातचो उठ्ठालो, 1-2 वरांनी असो उठ्ठालो. फीड केली की रोखडो न्हिदतालो. हो न्हिदना. हो अशें दोळे अशें ओपन करून पळयता सगळें. न्हिदलो परत. हेका न्ही अशें टायट बांदूंक जाय. म्हणजे जेन्ना आमी नाळोन बीन ताका बांदतात न्ही टायट स्वेटरान, तेन्ना ताका बरें बांदूंक जाय. बरें बांदल्यारूच तो बरो न्हिदता. इफ मातशे हात बीन लूज जाले न्ही तो मागीर न्हिदना. आतां न्ही तेजे कपडो न्ही लूज जाला, ताका लागून तो उठलो तो. सो आतां फूल कपडे काड, परत ताका बांद म्हटलें न्ही तो मागीर खूब रडटा. आसूं म्हटलें न्हिदला तो. ओके, हेका न्हीद घालता मागीर मेळटा तुमकां. न्हावून बीन न्ही हांव 1 ग्लास दूध पिता आनी 1 डिंकाचे लाडू खाता. खूब जाणां कमेंट केलें की डिंकाचे लाडू खंय मेळटा. हांगा मेळटा, मिश्रा पेडा. तेंचे बरें फ्रेश आसता, बरें आसता.
सो हांव दूध आनी एक डिंकचे लाडू खाता न्ही. सो आयज म्हटलें दूध बीन कांय नाका, पपया हाडलेले ते मागीर पिड्ड्यार आसले म्हटलें पपया खावया आतां. कट करता आनी खावया. पपया बरें आं, दुधाक बीन खूब बरें ते. ब्रेस्ट फीड कोण करता पळय तांकां बरें ते पपया. सो जस्ट काल हांवें ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केल्लें, म्हटलें आयज खावया. तर मम्मी म्हटल्यार दूध बीन कांय नाका आनी मम्मीन हांगा हें केलां मेथीचे पेज. सो खूब जाणां कमेंट केल्ले की मेथीचे पेज खा. सो मेथीचे पेज आमी करतात. सो एक दीस करता. सो आनी एक आसा ड्रिंक जे म्हाका हेणें सांगलें, जे आमगे न्हाणोवपा येता पळय तिणें म्हाका सांगलें की तें करून पी, ते दुधाक बरें म्हणून. ते तुमकां हांव फाल्यां शेअर करता. ओके. सो आयज मेथीचे पेज केला आनी फाल्यां एक दीस करता आमी. सो फाल्यां हांव ते तुमकां शेअर करता. सो बेस्ट एक ग्लास ते पिले आनी खूब बरें. ओके. सो हांव ते पपया कट करता. तो उठ्ठलो तो न्हीद सारकें जायना एका. हो आयज न्हिदात ना खंय रे. उठलो जस्ट आतां मुतलो तो. ताका हांवें चेंज केलें आनी परत ताका बरें टायट बांदलें. ना ना करूं ना, चवथ उठे नाका. नमटू करूं ना हाणें बरें हालें ताका. सो आतां न्ही 2-3 दीस जाले होच करता. सकाळीं न्हाले बरोबर बरें न्हिदतात भुरगे. हो आतां 2-3 दीस जाले न्हिदत ना. ताका हालय आं ते पपया कट करता. म्हाका ते आतां खावूंक जाय मागीर जेवचे टायमार न्ही मागीर जायना मागीर ते. सो तो हालयता बेगिना पपया कट करता आनी खाता. सो जालें म्हाजें कट करून. जितलें गोड ना, मातशें कमी स्वीट आहा. घे रे खा रे. तो उठलो परत. सो मम्मी गेला. सो ओके ताका न्हीद घालता. मागीर म्हाका करून जाय भाजी. मशरूम आसलेले सो मशरूम भाजी करता. कित्याक हांव सगळें मम्मीचेर पेज पडटा. मम्मीन करी केला, मागीर दाखयता तुमकां. करी केला आनी कापां फ्राय करतले तांकां बटाट. सो हांव खायना बटाट. सो थोडेशे मशरूम आसलेले ते भाजी करता. ओके. मागीर तुमकां मेळटलें थोड्या वेळान. ओके चला. तर जालें हेजें न्हीद. अशें ताका न्ही हालोवचें पडटा मागीर न्हिदता. चल तो हांव तो कांय करता. चल. तो बेगिना हांवें भाजी केला. परत उठलो तो खबर तुका. परत उठलो ताका आतां बॅडार घातली ओगी न्हिदलो. सो हांगासर केला हांवें मशरूम भाजी. बेगिनाच केलें, कमी स्पायसी बीन, चिली पावडर बी कमी घातला हांवें. तें सिंपलशें केलां हांवें. आनी हांव कापां फ्राय करता. तो उठच्या पयलीं आमचें जेवून जावंक जाय, नाजाल्यार न्ही तो मागीर रडत रावता. सो कापां हांव खावचें ना, हांकां सगळें काम जालें. सो बेबीचे कपडे. सो पयलीं कितें करताले अशें हातीन अशें पिळे बीन न्ही अशें आमी ताका अशें पिळेनात कपडे. तिकाय सांगून दवरला हांवें ती वॉश करता न्ही अशें ताका पिळे नाका म्हणून. सो आतां कितें जाता बरें ताका पिळ्ळ्यारूच ते सुकतले. कित्याक आतां पावस स्टार्ट जाला. सो गर्मेन कितें जातलें हिटान न्ही सुकताले ते. सो आतां हांव कितें करता न्ही हांव न्ही हितून म्हणजे बेबीचे कपडे न्ही हितून हांव सोक करून दवरता. लवलेपाचे बरें येता म्हणजे लायट स्मेल आनी बरें. चड एक्सपेन्सीव ना कित्याक 230 रुपया कितें आहा तें. सो ऑलरेडी हांवें 2 ऑर्डर करून दवरला. सो ते हांवें उदक घालून मागीर थोडेशें लिक्वीड घालून सोक करून दवरता. सो आतां हांव कितें करता मातशें मशिनान घालता आनी ताका स्पिन करता. तितून कितें जाता मातशें उदीक न्ही म्हणजे कपडे न्ही बरें ड्राय जाता. मागीर हांव सुकयता ते मागीर रोखडे सुकता. सो राव दे. सो आयज चड कपडे ना, जस्ट थोडेशेच कपडे आहा. नाल्यार कपडे काड बरें सुकलेले. सुकला का पळय हात लावून पळय तुका काम येता ते भायर. तूं हे कपडे घालता मातशें स्पिन केले न्ही ते मागीर बरें ड्राय जाता. सुकला मरे ते सगळें. सो मशिनान पिळोवन घातले न्ही जाल्यार ते बरें सुकता. सावकाश हांगाच दवर मागीर हांव फोल्ड करता. सावकाश हांगाच दवर ताका फोल्ड करता. हो बसला हांगा आपल्या जेवण बेगिना वाड खंय. हाय हय चला. कपडे सुकयता. ऋत्वी आवाज करनाका. तो ते कपडे सुकयता ताका वाडटा जेयता आमी बेगिना कित्याक तो न्हिदला न्ही ताका लागून. ओके. मागीर तुमकां डायरेक्टली सांजचें मेळटा. ओके चला. तो सांज जाली पण हेजें न्हीद जायना हांगासर. दाखयता तुमकां. हे पळयात न्हिदता आंगार बेडार घातलें की उठ्ठा. खूब त्रास केले तेणें आयज म्हणजे न्हिदाच ना सारको. आनी जस्ट आतां न्ही निनश्का रोहीत येयल्ले तेंचे विडियोच काडूंक ना हांवें हेज्या चक्करान. ह्या घेवन बसलें हांव रडटालो. उठ्ठा रडटा न्हिदता कांयच कळना. सो जस्ट तिमी न्ही पुना गेल्ली रोहीत निनश्का. सो जस्ट ते कितें दिवपा येयल्ले तेन्ना हें हाडलें बिस्कीट. बरें आहा ती बिस्कीट खाल तुवें खावन पळय
टेस्टी हा आणि रोज टी पावडर हाडला ओके आणि गेली ती म्हणजे आत्ता गेली म्हणजे हा व्हिडिओ एंड करूया ओके. सो म्हाका न्ही माझ्या एक युटी फॅमिलीनी एक बेबी एक ब्लँकेट धाडला तेजें नांव आसा प्राची. सो हें पळय खूब व्हडलें आहा हें आतां म्हाका दिसता आतां यूज जावचें ना मागीर 2-3 मंथान मागीर खूब व्हडलें आहा पळय बरो आहा बरें व्हडलें आहा हे नायस इट इज सॉफ्ट प्राचीन तेणें धाडून दिलें हें पळयात हें एक आणि म्हाका एक आयज एक फ्लिपकार्टासून एक पार्सल आयला आतां कोणें धाडला म्हूण म्हाका खबर ना ऑलरेडी म्हाका प्राचीन विचारलेले एड्रेस तेचे आयले हें पळयात ब्लँकेट आणि एकट्यान म्हाका फर्नांडीस तेणें म्हणजे इंस्टाग्रामार म्हाका मेसेज केलेले की म्हाका एड्रेस धाड म्हाजी आंटी तुका कितें धाडूंक शकता. सो हांव समज तिणें धाडला म्हणून सो ताका मेसेज केले सो फ्लिपकार्टासून पार्सल आयला हें तुजें का म्हणून तें म्हणपालें ना हांवें धाडूंक ना म्हणपालें आतां हें कोणें धाडलां तें म्हाका खबर ना. सो दाखयत तुमकां तेजी म्हणजे इंस्टाग्राम मेसेज ना वॉट्सॅपार मेसेज ना कांय ना आतां कशें कळटलें म्हाका अशें हें कोण धाडलें हें सांग न्ही जर सो कोणें धाडल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करा पळय अशें आहा तुमकां खबर आहा न्ही अशें 1 मंथ अशें हांगा बेबी न्हिदोवपाचें आनी 1 मंथ एक जालें की अशेंच दवरपाचें 1 मंथ हय ओके. सो आवडलें म्हाका हें खूब आतां हें कोण धाडलां खबर ना आतां म्हाका एक सोदचें पडटलें कशें आतां कशें कोणें तरी म्हाका कमेंट मेसेज करूंकूच जाय जाल्यार म्हाका कळचें ना. सो हो एक ओके आनी माझ्या नेबरान एक दिला बरेंशें एक बॅग धाकटेशें बॅग तो वयतना बीन कॅरी करूंक बरें आहा पण हेज्या भितर न्ही तो पळय उठलो सो हेज्या भितर न्ही अशें हें आहा बॉक्स आहा जॉन्सन बेबीचे सेट आहा सगळें ऑयल मागीर आनी कितें पावडर सोप पळय अशें सगळें आहा शॅम्पू ऑयल मागीर पावडर सोप मागीर आनी कितें जेल लोशन बिशन सगळें आहा अशें आहा. सो थंय म्हणपा हें बॅग तुका खंय व्हरूंक बी मेळटलें धाकटेशें आनी मागीर आहा तें व्हडलें आहा तें बॅग जें हांवें हॉस्पिटलान व्हेल्लेलें पळय तें पळय हितून खंय तरी बेश्टें घालून व्हरूंक बरें आहा पळय सो आतां आनी खूब बरें येयला अशें ना तेंच तुका दाखोवया म्हटलें आनी कांय ना ब्लॉग एंड घेता की तो रडटा ताका आतां मातशें कितें करूंक जाय पळोवंक जाय घेवन भोंवल्यार बरो न्हिदता गे रे तें व्हर तें म्हाका हागला तो ताका लागून चड हें करता किरकीर तें कितें व्हरता हें पळय हें व्हर ब्लँकेट हें व्हर ओके. सो आमी कितें करता खबर आहा जेन्ना आमी तो पोटी बीन करता न्ही आमी बेबी ते वायप आसता पळय तेतून पुसना आमी कित्याक खबर आहा इफ तेतून पुसलें न्ही खूब रडटा कित्याक थंड लागता न्ही तें ताका लागून. सो आमी कितें करता गरम उदकान कपडो हें करून ताका पुसता तेन्ना तो रडना बेश्टें ते वायपान पुसलें न्ही तो खूब रडटा. सो आयज सकाळच्यान मातसो किरकिरी आयज तूं सारको न्हिदोकूच ना खबर ना कित्याक तें धरलें न्ही आंगार बरो न्हिदता बेडार किंवा पाळण्यांत घातल्यार उठटा खबर ना कित्याक तें ओके. सो इतलेंच आनी कांय ना. सो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर.